सान पॅट्रिक आयलँडान पांय दवरतना स्थळी मुखेली सेजनान म्हणलें ताका थोडे दीस मितांतल्या आपल्या घरान स्वागत केलो. आपल्या स्वागत केल्ल्या वैयक्तीक जेजूची सुवार्ता परगट करचो अवकाश पॅट्रिकान होगडायलो ना. अशें हो मुखेली आनी ताचें कुटुंब भावार्थाक परताले. सेजनाचो धाकटो पूत बेनिनुस पॅट्रिका थंय इतलो आकर्शीत जालो की तो फाटीं वेतना आपूण ताचे सवे येवंक पराती लागलो. बेनिनुस आपणेंच तापूंक वेच्या राजाचो उत्तराधिकारी जातलो म्हूण पॅट्रिकान भविश्य उच्चारलो. खरेंच बेनिनुस उत्तराधिकारी जालो. बेनिनुस पॅट्रिकाचो निरंतर सांगाती जालो. तो ताचो मोगाचो सीस जावन आसलो. ताचो ताळो भोव मधूर आसले वरवीं पॅट्रिकान ताका देवस्तुतीच्या संगीताची जबाबदारी दिली. संप्रदाय प्रमाणें तो सान पॅट्रिका उपरांत म्हणजे सुमार 460 आनी 7 इस्वेन मरण पावलो.